गोवा दमन एंड दीव मायनिंग कन्सेशन आसा पळय, गोवा दमन नाही पोर्तुगीज लॉ इज अ लँड रेव्हेन्यू कोड. त्याच्या अंडर कन्सेशन ही पोर्तुगीज सरकारान मायन्स कन्सेशन दिली. पोर्तुगीज मायनिंग कन्सेशन जी आसा ती 1905 पासून मायनिंग कन्सेशन पळय आसा ती पोर्तुगीज सरकारान दिली ह्या मालकाक, आणि ती त्यांची ऍब्सोल्यूट प्रॉपर्टी राईट. ती लिजा नाही, ते लीज कन्वर्ट केला 1987 गोवा दमन एंड दीव मायनिंग कन्सेशन एबॉल्युशन ऍक्ट 1987 हो कायदो हाडलो, ऍक्ट हाडलो, एबॉल्युशन ऍक्ट 1987, आणि तो ऍक्ट हाडून मायनिंग कन्सेशन हाडले ते लीज कन्वर्ट केले. ते अजूनही चॅलेंज आहा सुप्रीम कोर्ट, ते अजून फायनल टीक पावना. हितून फायदो कितें आसा? हितून फायदो इतलो की हे जर अमेंडमेंट झालो आम्ही सांगतात तो, कारण हे 87 पासून न धरता ते 61 पासून धरलेले आसा, म्हणून ते रिट्रोस्पेक्टिव्ह केले आसा, ताका लागून आमकां प्रॉब्लेम येयला. ते जर 87 पासून केले जाल्यार 50 years 2037 पर्यंत मेळटा आसलें, आणि मायनिंग 2037 पर्यंत चालू. इतलो सिंपल कायदो. 4 दीस जर थंय दिल्लीक येता आसत जाल्यार तुम्ही आंदोलनाचे सिरियसनेस लक्षात घेवंक जाय, गांभीर्य लक्षात घेवंक जाय, आणि म्हाका दिसता मायनिंग बेगीतल्या बेगीन चालू करूंक जाय. ही फक्त मायनिंग डिपेंडंटाचीच इच्छा ना, तर जे सेन्सिटिव्ह लोक गोंयांत आसा, जे संवेदनशील लोक गोंयांत आसा, त्या सगळ्या लोकांची मागणी आसा की मायनिंग चालू करचे, कारण हांचो आर्थीक कणो मोडला. पयलीं आमी ब्रिटिशांक आनी पोर्तुगीजांक म्हणजे युरोपियन आसा तांकां आमी धांवडोवन दिल्ले. हे म्हणटात न्ही की पूल बांदलो आनी डेव्हलपमेंट केली. हांव तुमकां मुद्दम हांगा सांगूंक सोदतां की तशें पळोवंक गेल्यार रस्ते, ट्रेनी आनी खुबश्यो गजाली, आतां डिटेल हांव सांगिना तुमकांय खबर आसा की चडश्यो गजाली आसा त्यो ब्रिटिशांनी हाडिल्ल्यो, पोर्तुगीजांनी हाडिल्ल्यो. म्हणून तांकां आमी कित्याक धांवडोवन दिले? आमच्या पुर्वजांनी चूक केली अशें तुमकां दिसता? ना, हाजेर विचार करात. तांकां आमी धांवडोवन दिले कारण तांणी आमचो आर्थीक कणो मोडलो, आणि आज हे बीजेपी मायनिंग बंद करून आमचो आर्थीक कणो मोडटा. आणि जर तुम्ही आर्थीक कणो आमचो व्यवस्थित करपाक परत सहकार्य करिना आणि परत मायनिंग जर चालू करिना बेगीच्या बेगीन, कारण हे लिमिट आसा, जाल्यार हाज्या फुडें तुमकां निवडूनय आमी दिवचे ना. आणि ब्रिटिशांक धांवडयलो तशें तुमकां जितले आता 2113 आल्या तर एकूय तुमचो शिल्लक उरचे ना. अशी परिस्थिती आमी जन आंदोलनांतल्यान तुमचेर हाडची पडटली.